संपलेल्या बर्नदेत मस्करीनीस हिच्या आत्म्या खातीर हे मीस भेटविला ताच्या भुरग्यांनी तिचे खातीर ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन आमचो भाव अनुज फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस समरमता ताचे खातीर मागुया. हे मीस भेटविला रोजी फेर्नांडीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञान विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पयलीं सदांच वार मुले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद राखून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, पवित्र समुद्रचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावून आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गापणाक दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलेले उमटून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक, एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन सरूंक, एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ भिजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस गोश्ट करता तेन्ना ताका कितें मेळटा? मनशाकुलाक देवाक एक खेरीत वावर करून दिलो, तो हांव नियाळटा. तो कोत्ता तें सगळें दर एका काला पुरतें कोत्ता. पूण जरी देवान सगळ्या कालाचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या, तरी वरुंबाक थावन ते शेवटाक पर्यंत देवान केलां तें ओळखून घेवंक मनशाच्यान नजो. देवाचें उतर. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां.
तो म्हजो मोग, म्हजो कोट्टो, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, धाल म्हजो, शरण म्हजें. जबाब: सोरेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वखाणटां. मनीस कोण सोरेस्पराक, तुवें ताची पर्वा करच्याक. मातयेचो पूत कोण, तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हटल्यार वाऱ्याची फूंक, ताचे दीस सावळे वरवीं नाच जातात. जबाब: सोरेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वखाणटां. उद्गार: सोरेस्पोराक झय झय. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सोरेस्पोराक झय. सोर्बेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरतात? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, दुसरी एलिजा, आनी हेर तूं नव्यान जिवन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सो तुमी धरतात? शिमाव पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशिक्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें खोऱ्यान तांकां न्या दिली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आयज एक उतर ह्या सेवा धर्मान परतून परतून आमकां आयकूंक मेवलां. तें जावन आसा वेळ. हें करूंक वेळ आसा, तें करूंक वेळ आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा, आमी जेजूशी मागता, पूण आमकां तें मेवना. जायते फावटी आमी उद्गारता, खुशाल बरी जाता, हांवें देवा कडेन येवन मागलेलें आनी म्हाका तें मेवलें. देवाचो वेळ आनी म्हजो वेळ एकूच काय? ओ देवाचो वेळ समजूंक हांव दर एक दिसा तयार आसा काय? हे प्रश्न आमच्या मनांत येवंक गरज. आयज ह्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना सिमांव पेद्रू जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो अभिशिक्त, हें सिमांव पेद्रूक बेश्टेंच येवंक ना. हो जबाब घोडेक ताच्या मनांत जायतीं असलीं चिंतां ताच्या मनांत आयलीं आसतलीं. पूण ह्या निमाण्या वेळार ताका हो जबाब येता, देवाचो अभिशिक्त जेजू. आनी तेन्ना तांकां तो समजावंक सोदता. जेजू तांकां म्हणटा, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. म्हणजे तो आपल्याचीच खबर तांकां सांगता, हांवें जायतें सोसूंक जाय. घोडेक शिसांक समजनासलें, कित्याक ते आजून पर्यंत समजताले की जेजू एक राजा जातलो. ताका न्ही सोंसचें कित्याक पडटलें. पूण तो तांकां शिटकायता, मनशाच्या पुतान सोसूंक पडटलें. जाणट्यांनी, याज्ञिकांनी, वडिलांनी,
धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय, तो तांकां स्वताची खबर सांगता, तांकां तो शिटकावून तांकां तयार करूंक सोदता. तो वेळ येतलो तेन्ना तांणी समजूंक जाय, ताका लागून तो तांकां तयार करता. आमकांय आमच्या जिवितान जेन्ना वयर सकयल जाता, जेजू हो देव आमचो आमकां दर एक घडयेंत तयार करता. ह्या कश्टांक फुडो करूंक तो आमकां आदार दिता. घडयेक आमकां मागता तितलें मेवना जायत, पूण त्या त्या वस्तूंनी आमकां देव एके भाशेन घोट करता. तर हें समजूंक ताचो वेळ आनी म्हजो वेळ एक न्हय म्हूण समजूंक आमकां ह्या मिसांत बळ मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुसनार आमी तुका वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय, तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुसनार आमी तुका वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय, तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वेलीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपुत्रदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयली सुटीच्या देवाक सरेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोप मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्परात राय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कार्यांनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो तुजो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखाणटा, तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता, तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संदोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गांवकारांचो सरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सरेस्पराची नामी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मळून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनचे बसत तें मारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी अपेक्षा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सरूंची काल सुखां समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा, फिलीप नेरी फेरा आमचो गोंगली बाबा, सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका रिती मोगान वाडोवं. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यार त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट तांकां तुजी इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें परजोलीत मुखामोड पडयो बाबा. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आपार मारी देवाची मायेर सांगातीन भाग्यवंत दोरदूता, भाग्यवंत सुसे आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक सूख आमकां फावो कर. तुज्या पुतार जेजूची नांव. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस कडक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां घोस आनी आमकां कांयणी पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांत. आमेन. सुम्याची शांती सदांखार तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये
संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी. सुम्यात तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुजे कात सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सर्वपुदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.